जिवांच्या शुभ वर्तमानांत आमकां फकत 7 मिलाग्रीची खबर मेळटा. तितून खूब मिलाग्री केलो पूण जुवां फकत आमकां 7 मिलाग्रीची खबर सांगतात. आज आमी तिसरी मिलाग्रीची खबर आयकल्या आनी ही मिलाग जेजू जेरुसलेम शारांत एक व्हड उत्सवा दिसाक करता. आमी आयकलां की ही मिलाग थोड्याच्या बेजाच्या थोड्या सुमार जाली. जेजू एक 38 वर्सां असोक मनशाक बरो करता आनी तो दीस सोनवार आसलो. तर ही घडणी आमचे फुडें कसली विचार मांडटात आयज. पयलो विचार जेजूचो स्वभाव, जेजूस नेचर, गॉड्स नेचर. जेजू दयाळ. हें दयाळपण आमकां हें दिसती पडटा ह्या घडणेंत. तो मनीस 38 वर्सां उत्सुकतायेन तो त्या थोड्या लागीं आसलो. भावार्थान की तो ताणें ते उदकांत पांय घातल्या तो बरो जातलो म्हूण. पूण ताका तो उदकाक व्हरोंक कोण नासलो. जेजू ताचो भावार्थ पळयता आनी तो उत्सुक म्हणटकच धुयेन ताका बरो करता.